आदल्या सरकारात लायटीचे खात्याकडेन सामके दुर्लक्ष केल्ले। नाका आसतना डेटा एंट्री ऑपरेटर भरले म्हूण मंत्री मडकयकार उलयता। फाटले वर्स गजाली जाग्यार घालूंकच गेले। 3000 वयर डिफॉल्टर कनेक्शनां बंद केली। म्हयन्याची येणावळ 300 कोटींनी वाडली। सरकाराचे वर्सपुर्तीचेर मडकयकार मिडिया कडेन उलयलो। हांव फाटलें कांय उलोवंक शकना, कारण गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस म्हणटा तशें। आतां खूब वेळा कितें जाता, एफिशियन्सी काउंट्स। पयलीं मिनिस्टर्स किंवा आतां सी रेड्डी आसा, ह्यो खुबश्यो गोश्टी हें करपाक तेजोय रोल आसा, जो आतां आमी खुबशे टेंडर्स बाकीच्यो गोश्टी केल्यो, पूण डिपार्टमेंट वॉज टोटली निग्लेक्टेड। डेटा एंट्री ऑपरेटर LDC गरज नासतना घेतले। जेई आनी लायनमॅन जाय जे गरजेचे आसा ते घेवच ना। ही आनी येई जे डिपार्टमेंटांतलो मेन सोर्स ते प्रमोशन तें जालेंच ना। ह्यो गोश्टी म्हणजे कितें दाखोवन दिता, म्हणजे डिपार्टमेंटाक कितें जाय तें पयलें करप न्हय। क्लार्क इम्पॉर्टंट काय जेई इम्पॉर्टंट आसता, एक लायनमॅन इम्पॉर्टंट काय तो डेटा एंट्री ऑपरेटर इम्पॉर्टंट आसता। त्या खातीर जे जांक जाल्ले डिपार्टमेंटान त्यो गोश्टी जाल्योच ना। ह्यो सगळ्यो गोश्टी निग्लेक्टेड जाल्ल्यो, सगळ्यो एडमिनिस्ट्रेटीव पार्ट, ह्यो बाकीच्यो ल्हान स्मॉल थिंग। त्याच ऑफिसरांक घेवन हांव काम करता, हेच ऑफिसर आशिल्ले सगळे। एक डिपार्टमेंटान हेल्दी अशें सिच्युएशन नाशिल्लें जे सगळ्यांक कोऑर्डिनेट करून हें करपाचें। जानेर-फेब्रुवारीत 3100 खासगी डिफॉल्टर कनेक्शनां खात्यान बंद केली। बिलिंग जाग्यार घाल्ल्यान खात्याची म्हयन्याची येणावळ खंय 120 कोटी वयल्यान 160 कोटी मेरेन वाडल्या। कितल्योश्योच आमी अश्यो थेफ्ट केसीस आमी धरलेल्यो आसा। त्या शिवाय आमी जे कोण फारीकच करनासले, जवळ जवळ 200 कोटी डिपार्टमेंटाक येवपाचे आसले। अश्यो कितल्योश्योच केसी आसा ज्या जाग्याचेर लायट चलता तांकां मिटरीत वचना, बिलांत वचना, म्हूण डिस्कनेक्टूय जायना। अश्यो कितल्योश्योच केसी आशिल्ल्यो। आमकां म्हयन्याक जवळ जवळ 120 कोटी येताले, आनी ह्या 2 म्हयन्यांक आमी रेवन्यू डिस्कनेक्शन करून जवळ जवळ 157 कोटीचेर पाविल्लो आसा। जवळ जवळ 40 अरावंड 40 कोटी एडिशनल म्हयन्यांक आमी हें केल्ले आसा। 2 म्हयन्याचो रिपोर्ट 1800 डिस्कनेक्शन्स केली। जानेवारीन एका म्हयन्यान 1800 आनी फेब्रुवारीन 1300। जस्ट इमेजीन करा कितके लोक लायटीचे पयशेच फारीक करनासतना रावताले हें करून। इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट। एक एनफोर्समेंट सेल नवें केल्लें आसा आतां आमी। जे एनफोर्समेंट सेल जे सगळे जे थेफ्ट जाता किंवा ज्या जाग्याचेर कोणी ट्रान्सफॉर्मर मागता आनी जो मिसयूज जाता, जाल्यार हेजी सगळे ऑथेंटिसिटी पळयतले। रिलायन्स पावराक 350 कोटींचे लुकसाण भरपाये विशीं ट्रिब्युनलान दिल्ल्या निकालाक सरकार खंय सेशन्स कोर्टान आव्हान दितलो। त्याक आमी ऑलरेडी चॅलेंज करपाक हें केल्लें आसा। डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आमी आयज फाल्यां फायल जातलें हें करून। आतां केस आमी पयलीं आमकां केस फायल करपाक जाय, आनीक फाल्यां खंय कोर्टान पर्यंत पावता, खंय पर्यंत पावता, आनी फाल्यां भरचेच पडलें जाल्यार डेफिनेटली आमकां इन्क्वायरी करचीच पडटली, कारण इट्स अ ह्यूज अमावंट। 92 crores इज नॉट अ स्मॉल अमावंट। जर हे सगळे लॅप्सीस कितें आसले रायट फ्रॉम त्या टायमार एग्रीमेंट रिलायन्सा कडेन 99 जो केल्लो, त्या टायमार कोण ऑफिसर असले, कोणी एग्रीमेंट केल्लो, आनी जर आमचे जर आंगार केस येयली जाल्यार ते आमकां इन्क्वायरी करची पडटली। अपारंपारीक उर्जा मळारूय गुंतवणूक करून सरकार ग्रीन पॉवर निर्मितीक उर्बा दिवंक सोदता। ताचे समाज कल्याण खात्याचे वावराचेरूय मडकयकार उलयलो। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। पणजे महापालिकेचो नवो महापौर विठ्ठल चोपडेकार आनी उपमहापौर अस्मिता केरकरान बुधवारा अधिकार पदांचो सोपूत घेतलो। CCP आयुक्त अजित रॉयान दोगांकूय सोपूत दिलो। सगळ्यांत पयलीं शारांतली पावसा पयलींची कामां जाग्यार घालतले आनी मागीर बाकीची म्हूण बाबुशाचे पॅनलाची दोगांय उलयल्यात। सोपूत विधीक बाबुशे आशिल्लो। I, being Commissioner of CCP, declare Shri Vittal Chobrekar as I also declare Srimati Asmita Kerkar elected as Deputy Mayor unelected. आमच्यो प्रायोरिटीज आसतले आतां पयलीं बिफोर मान्सून्स जे फ्लडींग पॉयंट्स आसा ते सगळे क्लियर करपाचे।
प्लस जे रेन ड्रेन्स आसा ते सगळे क्लियर करपाचे. इवन डेवलपमेंट पणजे सिटीचे आसा तितूनय आमी चड भर घालतले. हे आमचे सगळे आमचो पॅनल लिडर बाबूश मनसरात हेचो आमकां खूब सपोर्ट आसा. आणि तशेंच आमचे जे आतां डेवलपमेंट कामां हांवें जे आतां सांगलेलें आसा ते आमचे सुरेन फुर्तादो एक्स मेयर ताजे कडल्यान गायडन्स घेतलो आनी म्हाका खूब हें आसा की तो आमकां हितून हेल्प करतलो. तशेंच आमचे एक्स MLA पणजे MLA सिद्धार्थ कुंकळकर हाचे आमी गायडन्स घेतले. As of now, monsoons are approaching, so we concentrate only on the monsoon because you have seen how city gets drained, the drains and all get choked up, you know. So we'll do focus on that as of now. Try basically is to see that everyone works together in the interest of the city. As far as our manifesto is concerned, we are going to see that our manifesto is implemented. And the service, the new mayor, I want to see that the new mayor gives the service to people at their doorstep. That will be the priority. म्हापशा कोर्टान अरविंद केजरीवाला आडची विधानसभा वेंचणुका वेळी केस 12 एप्रिलाक दवरल्या. काँग्रेस बीजेपी वाले कोणूय पैसे दिता जाल्यार घेयात, मात मत आपाकूच मारात म्हणून वेंचणूक प्रचाराच्या सभेत केजरीवाल उलयल्लो. केस राजकीय हेतान घाल्या. आपाच्या कार्यकर्त्यांचेर सगळ्याक असल्यो केसी घालप चल्ला म्हणून केजरीवालाचो आदोगाद मीडिया कडेन उलयलो. और अब चुनाव का टाइम है, पैसे लेके भी आएंगे ये लोग. आते कि नहीं आते? पैसे बांटने आएंगे. बीजेपी वाले भी आएंगे पैसे बांटने, कांग्रेस वाले भी आएंगे पैसे बांटने. मना मत करना, ले लेना दोनों से. और नए वाले नोट लेना, पुराने वाले मत लेना. और 5,000 रुपए दे तो बोलना जी महंगाई हो गई, 10,000 लगेंगे इस बार. पैसे दोनों पार्टियों से लेंगे लेकिन वोट फाटल्या इलेक्शनाच्या वेळार दोन नेत्यांनी सेम टाईपचे स्टेटमेंट केलेले की लोकांनी जर कोणी तुमकां पैसे दितले तर घेयात, पण ते तसे वोट करू नका. मनोहर पर्रीकर आणि अरविंद केजरीवाल. पण पर्रीकराचे अगेन्स्ट एकूय कंप्लेंट जावना. इलेक्शन कमिशनान अरविंद केजरीवालाचे अगेन्स्ट कंप्लेंट केली. आयज ही मॅटर हांगासर म्हापसा कोर्टान आसली. त्याच्या आदींच आमी दिल्ली कोर्टान आमी केस फायल केल्ली. थंय आमकां सांगलेले की आमचेर पर्रीकराचेर कांयच एक्शन जशी जावंक ना, तशीच केजरीवालाचेरूय कांयच एक्शन जाल्ली ना. त्याच्या उपरांत थंयसर इलेक्शन कमिशनाच्या लॉयरान टायम घेतलो आणि त्या उपरांत हांगासर म्हापशा कोर्टान ही केस फायल जाली. आयज ह्या केसीन अजून आमकां कसलीच नोटीस येयल्ली ना. केस सिम्पली एडजर्न जाल्लेली आसा. लास्ट हियरिंगाक कोर्टान कंप्लेनंटाक नोटीस केल्ली, जेणी कंप्लेंट फायल केली तेणी, आणि तेका यो म्हणून सांगलेले. आयज ऑर्डरीक दवरलेली मॅटर आणि ही आयज एडजर्न जाल्लेली आसा. ही केस पॉलिटिकलीच मोटिवेटेड आसा आणि दिस इज एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट बाय द रुलींग पार्टी. अश्योच खुबश्यो केसी आमचे वर्करांचेर खोट्यो केसी घातलेल्यो आसात हांगासर, गोव्यानूच न्हू तर ऑल ओव्हर कंट्री. गोव्यानूच सांगपाचें एक एग्जाम्पल दिवपाचें म्हणजे हांगासर गोव्यान आनी एक आमचेर एक केस पेंडींग आसा. तेतून सुद्धा अशीच इवन जे लॉयर थंयसर गेल्ले त्या लॉयराचेर सुद्धा केस घातलेली आसा. अश्यो खुबश्यो केसी आसात आणि आमी त्यो हँडल करीत आसात. नेक्स्ट हियरिंग केन्ना? 12 घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.